노zum 가부야 에라이코루 손도산울라 수두야 여리그는 암치 칼사 마야박 모이마 니런도리디야 할렐루야 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 Babaci, Putaci, and Povidatmaci Naveen, Servispoltumci, Savasung, Mogal Babinno, Isaac Sonsarak, Ami Bagyunt Anton, Sant Antonici Porop Sumbarum Town. Amka Sant Dilet, and Kirib Bashin Dilet Amka, Tanchi Jivit Apnau, and Jesus Sarkin Sound. Tekatir, in the sunny, आणि आयज आमी खेरी भशेन मागुया फामिलीनी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी सगल्यांनी आमी देख घेवंक सांत आंतोनीची आनी ताचे भशेन आमी जेजूच्या पांयाशी पावंक हें कोपेल जें आयज मीस भेटयता हांव तें सांत आंतोनीक भेटयलां आनी तें आमचे बस्तरचे इगोर्चे परस पोन्नें ह्या वर्सा आनी आयज असलो काळ आयला की हांवूच हें मीस एकलोच समोर रमता पूण बरोबर सगल्यांक तुमकां ओदी करून आमचे बस्तरची फिगर्सकारांक देवाक उबारता आनी तुमचे गरबे तुमची फामिली खेरीत भशेन बागेंत आंतोनी भशेन जावं ताची विनवणेन आयज आमी देवाक उलो मारुया आनी आख्या संवसारा पासत मागुया जायते पावटी आमी ताका उलो कोत्ता आनी म्हणटा सांडलेल्यो वस्तू आमकां दी आनी तो देवा लागीं मागून फावो कोत्ता आमकां सांडलेल्यो वस्तू मेळटात आनी आयज व्हडली आमची भलायकी सांडलेली आहा ते खातीर संवसाराची भलायकी पासत गोंयची भलायकी पासत आनी इंडियेची भलायकी पासत आमी मागुया आनी तुमकां गरज तें भाव भयणो किरीत भशेन ताचे लागीं मागात आनी फावती बेर आमची सांग देवाचे बोक्षांनी मागून सगळीं म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेंत सदांच संकवार मरेक सगल्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिविताक पावंक Krista दोनों देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर म्हणया महिमा देवाक कुंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता
तुज्या थर वैभवसोत आमी तुका वाकाणटाव स्वमे जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमया देवाची शिले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. मागात भाव भयणो तुमचे गोरेबे पासत तुमचेय पासत. सर्वेस्पर आमचे बापा तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलें हुस्कोत की तुजे वेळेन आमच्यान कांयच करूंक जायना. सगळे काळजान चड करण्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच तुजो आमकां आदार दी. आनी तुवें पादुवाच्या बागेंत आंतुनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रगटणार आनी गोडशे काकांताक आसलेलो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगळे आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळोवंक आमचे स्वमेय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एक पराक जी येता रासवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फाटयतली आनी तिका फळां जातलीं आनी अशी एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणीं वस्ती कोत्तलीं आनी सगळीं शेवणीं तिच्या खांद्याचेर सावटाक विसव घेतलीं. लांब रुखाक मोटवे कोत्ता आनी मोठवीं झाडां वाडयता. 5व्या झाडांक सुकयता आनी सुकलेल्यांक 5वीं कोत्ता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाणां जातलीं. हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी उलयलां तशें हांव कोत्तलों. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. आमचो जबाब आयज जावं दी. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा सगळीं आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो किनोरे वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती वाजोवंक फावो. भोवरत्या देवा सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुजे विस्वासीपणाचो प्रचार करूंक फावो. आमचो जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पराक. प्रमाणीक मनीस माडा वरवीं वचतलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलेले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माततले. जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पराक. म्हातारे पिराये लेगून ते फळां दितले. ठकठकीत रशरशीत ते तोखतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खड ताका ना. तो एकलोच म्हजें खडप. आमचो जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पराक. बागेंत पावलून कोनीतकारांक बरयले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो आमी कुडीन आससर समया सरशिल्ले पयस आसांव म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान चलतांव. वय आमी विस्वासान भरल्यांव आनी खरें म्हळ्यार कुडींतलें भायर सरून समया सरशी जियोंक आमची खुशी. आमी कुडीन जियोंक वो कुडी भायर जियोंक ताका मानता तसलें जावंक आमी सोदतांव. जण एकल्याक आपली कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां ते प्रमाणें मजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाची उतर हें देवाची व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. बी देवाची उतर आनी जेजू तो वंपी
जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस्पोदचे सव्यास मार्को पौलमनी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सुम्या. जेजून उरपंजीक म्हळें, एक मनीस आपल्या शेतान बी उमता, रात आनी दीस तो न्हिदलो आसूं वा जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें कांयच तो नको. जमीन आपणा वस्तुंगी फळ दिता, पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शिकी कोणशी भर गुळगुळीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतूच रोखडीच तो कोयती लायता. हे परी सर्गीचें राज. ते भायर ताणें म्हळें, देवाचें राज कित्याक सर कोणी येता? वो कसले ओपार घालून तें चित्रांव येता. ते सासवाच्या कोण्या परी तो जमनीर वोंपतात तेन्ना संवसारांत आसा तितलें बियां परस सुपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांडयो फुट्टात की अंतराळ्या वेळार सुकण्यांक ताची सावळे तळां आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकूंक घेवंक जाता तितल्या सबार ओपारींनी जेजू तांकां आपलो निरोप दितालो. ओपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिश्यांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें वाकांनी भाव भयणीनो, हांवें सांगलां सुरवातीक हें कोपेल सांत आंतोनीच्या मानाक भेटयलां. पूण आयज परिस्थिती असली आयल्या की लोकांक आमी घरा राव म्हणलां. हांव आनी मेस्त्री आहात मिसाक. पूण म्हाका दिसलें की आयज हांवें येवचें आनी हांगा मीस समोरमचें म्हण. कित्याक म्हाकाय खूब सांत आंतोनीचो मोग. एक दीस खंय गो बायलां म्हणटो आर्ग्युमेंट झगडीं झुजां जाताच. सो बायले मदें आनी घोवा मदें खंय झगडीं जालीं आनी असले आर्ग्युमेंट जाले की भुरगें रोचलें. भुरगें कुसव्यान आवयच्या कुसव्यान आसतना घोव म्हणटा खंय हें आपणाचें भुरगें न्हय, हें आनी कोणाचें दुसऱ्याचें भुरगें, तूं आनी खंय गेलां आसतलें. अशीं उजती जातात भाव भयणो गोरायबा मदें. शांती संस्कार बिगडून घेत वेता. जे की फायनली हें भुरगें जल्मता. तरी आसतना घोव सांगता हें भुरगेंय नाका आपणाक आनी तुंय बी नाका, भायर सर घरांतलें. सो कोण आमचो प्रश्न सुटावो करतलो? एकूच देव. आयज पयलें वाचप आमकां शिकयता की सगळीं शेवणीं ताच्या खांद्याच्या सावटाक विसव घेतिलीं. सो खूंय आमी विसव घेवंक, खूंय आमचो आर्ग्युमेंट आनी आमचे झगडीं झुजां आमी सॉल्व करूंक देवाच्या म्हणयाराशी या. कोण तो देवाचो म्हणयारी? सांत आंतोन. आनी शिकी निकतोच जल्मल्या धाकट्या भुरग्याक घोव आनी बायल सांत आंतोनीशी वता आनी सांत आंतोनीशी प्रश्न मांडटा. घोव सांगता आपणाक नाकाय बायल, बाय सर म्हूण सांगता हें भुरगें म्हजें न्हय. बायल म्हणटा तुजेंच भुरगें तें, हांव आनी खंय वचूंक ना, हांवें विश्वासी एका घोवाक. बायल भावार्थाची, दादलो दुबावी. सो बरे भशेन सांत आंतोनीन हो प्रश्न आयकलो आनी तिचो लोकूय हा भाव भयणो. आनी सांत आंतोन खंय निकतोच जल्मल्लो भुरगो, निकतोच जल्मल्लो
त्या भुरग्याशी येता खंय उंटीन दवरलेल्या भुरग्यान आवयच्या भुरग्यान आनी विचारता खंय तुजो बापूय कोण? Saint Anthony asked a small child who wouldn't talk, just given birth to a small child, who is your father? आनी तो भुरगो खंय काडटा, बोट दाखयता आनी उलयता आनी म्हणटा हो तो म्हजो बापूय. ल्हान भुरगें बाबा न्हू उलयता केन्ना ना, रडत हुयली मारत पूण केन्ना उलोवचें ना, जल्मता तें भुरगें. असलो देव म्हणया रे. आनी शेकी पांयां पडटात, कुमसां जातात, संस्कार दितात आनी वेतात घरा देवाक आर्गां हाडून. आमच्याय जिवितांत भाव भयणो जायते प्रश्न आहात. आमकां पाद्रींकूय आहा प्रश्न, माद्रींकूय आहा, पाप साहेबाक आहा, बिस्पाक आहा, सगळ्यांक आहा. पूण हूंय आमी सावडी घेतल्या, कोणाची सावडी आमी घेतल्या, कोणाचे पांयशी घेतल्या आमी. ताका लागून आमकां देव सांत दवरल्यात. मामी थोडो तेंप वाचतली आनी आदार दितली तुका. देवान आपयल्यार गेली ती. डॅडी तसोच, तो कांय शिमोरां वयर वर्सां 150 वर्सां 200 वर्सां उरचो ना. पूण स्वर्गार तर गेल्या आनी ती तुजे पासत आनी म्हजे पासत मागतली. पूण सेंट एंटनी दिसपट्टी मागतात, दिसपट्टी तो मागता. कोणा लागीं मागता? देवा बापा लागीं मागता. हे खातीर आमचे प्रश्न आमी जायते फावटी कावन्सलर अशी वेता, प्रश्न सुटावे कोत्ता. हे पळय आमकां सांत भोग दवरल्यात भाव भयणो, तांचे पांयशी या, ताका उलो मारुया. घरान खंय आर्ग्युमेंट ना, खंय प्रश्न ना, वेता ते गरोब्यांत आसा. खंयचो गरोबो परफेक्ट न्हय, परफेक्ट तोच सायबीन माय आनी सांत जुजेनची. आनी ते खातीर आमी जेजूच्या पांयशी येवंक गरज. आयज दुसरें वाचप आमकां सांगता आमी कुडींत जियोंक वो कुडी भायर जियोंक, देवाक मानता तसली जावंक आमी सोदता. सो आवय बापूय देवाक मानता तसली जावंक सोदता. सांतांनी दाखयलें आपल्या जिवितांत, आनी करून सांतांनी दाखयलें आपल्या जिवितांत कशें आमी सांत जावंक जाय पळय तें. आनी आयज भाव भयणो पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप अदी करून सैमाचेर उलयता. हांवें एकूच ओपार घेतलो, ती पयली ओपार. एक मनीस एका बी ओंपता. आयज जायते आमचे शेतकार आहात. शेताक भुंयेक आनी शेतकामत्याक मोग आसा नेचराचो, सैमाचो म्हूण तो मोग करून वेता ते शेतान. मोग ना तांणी शेतां विकल्यान आनी बिल्डिंगां आयल्यान, व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां आयल्यान. थोडे पाटी आमची प्रॉपर्टी, आमची पुर्वजांची प्रॉपर्टी आमी विकून उडयल्या आनी बिल्डींग बांदलां आनी धाकट्या फ्लॅटान आमी रावता. ती झाडां बाडां कातरून उडयल्यान. पूण कितें केलां? वाज हाडल्यान निदेशीं झाडां आमी घरा लागीं दवरल्यान. That cannot replace the forest. That cannot replace environment. आनी ते खातीर हो शेत कामत शेतान बी ओंपता ताका मोग आसलो शेताचो. आमी मागूंक जाय आमच्या गोंयांत आमचे भुंयेचो आमकां मोग आसूंक. हांव सदांच मायेच्या म्हयन्यान जायती बियो दिता लोकांक. जायतो लोक मोगान वतात. थोडे लागीं धाकटें बाट आहा, थोड्या लागीं पोरसूं आहात, थोडीं जाणां वाजान बसून घालतात आनी ताका फळां जातात आनी हाडून दाखयतात फादर पळय. आनी इतली खुशालकाय भोगता बाब भयणो. तें धाकटें फूल वाडलें जालें म्हणटच, ते फुलाक एक फळ जालें म्हणटच, आनी तें फळ कातरून म्हज्या हातीन धरूंक कितें व्हडी खुशालकाय. पूण आमी रोचूंक ना तें. आमी फकत बी घालां, हें शेत कामतान घालां. कितें केलां? बी घालां. रात दीस तो न्हिदलेलो आसूं, जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. कोण वाडयता तें? देव वाडयता. हे खातीर आयज आमी घरा लागीं हांव बाब भयणो टायम घेयात, शिरशीचो मोग करात. जाय तेंक आमकां हातीन हात घालूंक ते मातयेन आमकां वीट दिसता. पूण आमी मातयेंतली आयल्या, शेकी मातयेन वेतल्या.
मातयेन हात घालुया. आमी खुशाल जातले जेन्ना मातयेन हात घालो आमी आनी आमकां फळ मेळ्ळें म्हण. पूण कोण फळ दिता? देव आमकां फळ दिता. दुसरी गोश्ट, आमी बी किल्लो आनी वाडटा, वाड जाता. आमकां देवान भुरगीं दिल्यान, देवान तें बी रोचलां आमच्या कुशव्यान, आमचे फामिलीन, आमच्या गरब्यान. आमी जाय तें जेवण खाण दिता तांकां, वाडटात भुरगीं आनी शिकी आमचे परस लांब जातात, आमचे परस हकण जातात, आमची परस बरीं शिकलेलीं फळून जाल्यार. पूण कोण वाडयता तांकां? देव वाडयता. आवय बापूय दीस आहा तो रात करता, रात आहा दीस करता, शेतकाऱ्या भाशेन. आनी शेकी जमीन जावन वस्तुंगी फळ दिता. पयलो पालो, मागीर कोणशी, आनी शेकी कोणशी भर गुळगुळीत गोठो. असो पळय भुरगो काय बरो. आनी आवय बापायक व्हड अभिमान भोगता म्हणून पळय तो ल्हान आसलो तो हांवें ताका वयर काडला. केद व्हडलो जाला म्हजो भुरगो, केद व्हडलें जाला म्हजो चेडो. फादर पळय म्हाज्या भुरग्याक शिकयलां हांवें, अमकें शिकयलां म्हूण ती अभिमानान सांगतात. बिकॉज दे आर प्रावड. आनी ते खातीर आमी जें कोणें बी ओंपलां तांकां मान दिवंक जाय. आमच्या आवयक जावं बापायक रिस्पेक्ट दिवंक जाय. केन्नाच ताचें उतर पडोवंक दिवंक आमी दवरूंक काडना. आवय बापायक आमी मान दिलो जाल्यार देवाक आमी मान दितले. आनी मागीर पीक पावतूच, लुवणी पावली म्हणटूच देखतूच रोखडोसो कोयती लायता, ही परी देवाचें राज. सो आमी भाव भयण सगळीं, जावं आमी श्रेश्ठीचो मोग करता, जावं आमी आमचे फामिलीचो मोग करता, जावं आमी शेजाऱ्यांचो मोग करता, जावं आमी संवसाराचो मोग करता, आमी देवाचें राज परगट्टा. आनी आयज आमकां स्तोत्रान मेवता. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुजे विस्वासणाचो प्रचार करूंक फावो. खंय प्रचार करतले आमी? आमचे फामिलीन, आमच्या शेजाऱ्यांक. आनी थोडी फावटी आमकां लायक जायना पळय तांकां. पूण एक वस्त आनी एक वस्त, निमाणी वस्त जी आयचे शिव वर्तमान आहा, तो फोर्सान तांकां पिकोयना. बरेंच सारें घालून ते वाडटले म्हूण म्हणना. फावो त्या वेळार वस्तू घालता, फावो त्या वेळार शिंपता, फावो त्या वेळार कितें नडणी काडूंक जाय ती काडटा. हें आमचे आवय बापूय करतात भाव भयणो. जायते फावटी आमची चुकता केन्ना 15 वर्सांच्या भुरग्याक आमी पळयता 21 वर्सांचीं भुरगीं कशें. ते 21 वर्सांचीं भुरगें न्हय, ते 15 वर्सांचे. झाडान पिकोवन आंबो पिकोवचो न्हय, ताका वाडूनी. जायते फावटी कंपॅरिजन जाता. ते फामिलीन पळय त्या चेडवाक, ते फामिलीन पळय त्या चेड्याक, तो काय बरो करता. यू बी हॅपी विथ युअर सेल्फ, यू बी हॅपी विथ युअर फॅमिली. तुजी फामिली वाडटा म्हूण खुशाल जा. तुज्यान तांकां तांचे भशेन करूंक जायना. जेजू भशेन करूंक जाता वय, कित्याक जेजू तांची राखण करतलो. आनी तेन्ना देवाचें राज भाव भयणो हे भाशेन आमी परगटुया. सांत तुनीक सैमाची मोग आसलो. उगड आसा तुमकां ती जेन्ना कोण शर्मा आयकोना ताचो तेन्ना वेता तो आनी निस्त्यांक शर्मा करता. सैमाक हें करता, दोरयाक उलो मारता. जायते फावटी आमी कितें जाता? निराशी जाता. घरा लागीं आमची भुरगीं आयकोनात, शेजारी आमचे आयकोनात. परगटीत राव, परगट कर देवाची उतर. निराशी जायनाका. डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड. आनी सांतातून आमकां देख दाखयता. कसली देख दाखयता? नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड. हे पळय म्हाका केलें, आख्खे पॅरिशेन म्हाका पाठ केली आनी हांव गेलो आनी दर्याशी गेलो, सैमाक उलो मारलो, निस्त्यांक उलो मारलो, आनी निस्तें म्हजें आयकता. कोण ना कोण तुजें उतर आयकतलो भाव भयणो. ते पासत निराशी जावचें न्हय. लेट अस नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड आमचे फामिलीन. आनी फ्रस्ट्रेशनाक लागून मेंटल इलनेस जाता. मेंटल इलनेस जातूच मागीर आमी खंय खंय येता आनी आमच्या जिवाची वाट लायता. हें सांतातोनीक नाका. तर आयज हेंच भाव भयणो आयच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक
आमचे फॅमिलीक मागुया. आयचो जबाब आहा आमी तुका दिनवासू फावो सर्वीस परा. सो देवाक ह्या सांता पासो अर्घ घालुया. आनी बरोबर भाव भयण आमचो भावार तुचारुया. सतमंता देवा क्षर पदवीदार बापा सर्गांनी पृथ्वीचार वचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्वामियाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भीत सांबाळलो आंकवार मरेथान जल्मलो वंशभेदा काळ आनी कश्ट असलें ताका कुर्सार मरलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो क्षर पदवीदार देवा बापाची उजव्याक बसला. तुवें त्यान जिवेले मेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जेवण पावन ससांचें जिवीत आमी. मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत बिस्म साहेबा पासत सगळे पाद्री पासत जायते जाणांनी आमी सांताची नांवां घेतल्यान ते सांता भाशेन जिवंक आनी सांत हातून पाद्रींकूय एक नमुनो ताची सारकी जावन जेजूचें जिवीत आपणावंक उलो मारुया. सरकारा पासून मागुया अजून पासून संवसारान इंडियेंत आनी गोंयांत केशी वाडतात. जायते रुरल एरियाज खेडे गांवांनी अजून पासून वासीन पावंक ना. अजून पासून हॉस्पिटलां नात उक्ती नात म्हणटात. सो हे खेडे गांवां पासून मागुया आमचे गोंयचे पासून मागुया आमच्या इंडियेच्या सरकारा पासून मागुया आनी संवसाराच्याय सरकारा पासून. ह्या कपेलाचें आयज फेस्त परब. सो सगळीं फिगर्स करात आनी जायते लोक हांगा येतालो नोयना हाचे त्रेजनांक जावं फेस्ताक. सगळे लोकां पासत आमी मागुया. जायते भक्त आहात संवसारान जायते भक्त आहात बस्तड्यान सांत आंतोनीचे. ताची विनवणेंतल्यान हे भक्तांचेर आशिर्वाद पडूंक. मागुया भुरगीं नासलेले पासत शिर्वीस नासलेले पासत जायते जाण शिर्वीशी गेल्ले आहात. मागीर गोरदार नासलेले पासत मागीर सवस्काय नासलेले पासत ह्या त्या प्रश्नांक सांपडून निराशी जाल्ल्या पासत मागुया गरोवपान जायते प्रश्न आहात. देवा वरवीं जेजू वरवीं देव मुण्यारा वरवीं सांता भक्तां वरवीं प्रश्न सुटावे जावंक आनी सवस्काय दिसून येवंक गरोवप्यांत. आनी तुमकां हें गरज तें भाव भयण मागात भावार्थान मागात. आनी सायबीन मागीर तुका उलो मागता ही सगळी मागणी मागीर बापाची पांयशी वर आनी आमचे पासत माग माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोत येताय सा उसरेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भगियंती मरे देवाची माये आमा बापे खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा आमची मागणी आयक आनी आमचेर आशिर्वाद घाल भाग्यून आंतोनीची विनवणेन क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन. Moshe Baba नामची बलिदान सर्पविदान देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक
आणखीन सुविचारवा सुरेशपूर मानू देवा आमचे बापा तुझी मुखारी देणी आमी हाडून दवरता ताचे वरवीं आमची कुडीचे जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारान आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याचें जेवण गरजेचें तें आमकां सदांच फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्यास आमची काळजो उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसुया बापा आज आमी तुका दिनवसो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळेंच तुवें थारायलाय पूण मनशाक तुजे सारकें रचलाय आख्या विशीत संवसाराक तुजे हातान अधिकार घालाय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं तुजी जाणवायची आनी पदवीची दिसान दीस ताणें विजमितान वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी केलोय देखून सर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दरबार तुका भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता Albarancho sorbes putu Sutani sonsai Ola tuja vaivavai Utsor ki tuka soy soy Soles parachinavi बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर ह्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोंक ससूंक विशीं आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी इतले पियात ही म्हजी रक्ताची कांच नव्यान ससणी कोळशी रगत फातकाची बॉक्सांनी मेळच्याक तुमची बसत आनी समेश म्हणजे बसत रावतले हें म्हज्या अग्रासाक कराय Bhavatachu good purgotuya, Sumya Jesu, Ami Onda Katao, Ani Kalchitle Pietao, Title Pauti, to Voipa and Yesur, Jamaron, Purgotao, Papa Jesucha, Monacha and Panacha and Panaso, Ami Bhaktipidu Grash Kurtao, and watch Chivita Sundani, Seronichi Kals, Customer Pitao, to Jim Karyung, and Seva Kurun Kamka Fau Kenny the Kuramit Kardin Lassau, and Jishi couldn't recall Shiotelem Sumistang. पवित्र आत्म्याक करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचे विसरली पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा आनी हेर सगळ्या पाद्रींक प्रितीमोगांत वादय पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनीची इश्ट गोठीन मेल्या समेस्तांक तुज्या पोजुडीत मुखामोल प्रेम फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता Ancora Maradeva Mai Sangati, Tige Poti Bagion Susie, Bagendurum de Ta Sir Kanit Commanovalente Sogle Boktam Berber, Bagion Anthony Berber, Bagion Pazeva Zaberber, Sasancha Sukanam Kawantudi, Taja Sangata, Tige Maima Gaonkam Kafalkor, Jesu Christa, Tujaputauri. Ter Jesurvi, Ter Sangata, Ter Jesutai. पवित्र आत्म्याचे एक पणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोल आनी वैभवका ससच्या ससनांग आमेन बाबून जेजून शिकयलेल्या मागण्यान सदांच सांतांक आमी उलो मारूंक आनी सांताचो आमी आदार घेवंक आयज देवाक उलो मारया आनी देवाक वाखाणुया कित्याक आमकां बागेंत आंतून आमकां दिलो म्हण हांव जाणा लॉकडावन आयलां जायती वस्तू आयल्यात पूण आमी जायतीं जाणां सांता भक्तांक उलो मारता आनी ते आमकां पावतात म्हूण देवाक दिनवसुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य कायूं
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिनाका पूण वायट नेमकां निवड. सर्वेस्परा सर्वायत नेमकां निवड दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरींचे सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेक आमकां रोशन उतरेकता तर आमकां तुजी दार काकुतीन स पातकांनी सुटय सुराकादांतली वाटाय कित्याक तुजी पदवी महिमा. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे भविश्येचे भाव तुजे दिश घाल आनी तुजी कशी पण शांती दी तुसका एकवटान सांबाळ. सोची येता रासवत चलयताय सासणाच्या सासणान सगळ्यांची शांती सुद्दां काम ती सगळें आसूं एकामेकाक शांती दिवया. कित्याक चिली संवसाराची पाप काडटा ती शेले जेवणाक आपयलें ती सुबाकी स्वमया ते म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताची जेवण
तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा येवजण वरी तुजे पवित्र सुबेन काळजो मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय क्रिस्ता आमच्या स्वमे वरवीं बाबीणो आशिर्वाद दिवच्या आदीं सगल्यांक तुमकां बसरकारांक आनी उदीक करून हांगासरले येतालें जी भक्त आसले ती येतालीं मंगळारचे मंगळारा त्रेजनांक येतालीं फेस्ताक येतालीं तांकां एक बरी परब हांव दिता सांत अंतोनीन तुमच्या गोराब्याचेर तुमच्या जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तुमची राखण करूंक जायतीं जाणां आमी डिवोटीज सांत अंतोनीचे तुमचे सगल्यांचेर ताणें बापा लागीं मागून आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता आनी बरोबर केरीत भाशेन आमची कमिटी ह्या कपेलाची कमिटी आहा पेरपेत आनी रेमन एंटनी क्रिस्टीन केरीत भाशेन तांकांय दिनवासता बरे भाशेन ती हे कपेल पळयतात आदार दितात देवान सांत अंतोनीचे मजतीन तांचेरय आनी ताचे फॅमिलीचेर आशिर्वाद घालचो म्हण हांव मागतां आनी बरोबर मागुया भाव भयणो वी ऑलवेज प्रे टू सेंट एंटनी फॉर लॉस्ट थिंग्स वॉट इज लॉस्ट आवर हेल्थ इज लॉस्ट द होल वर्ल्ड्स हेल्थ इज लॉस्ट सो ताचे लागीं मागुया सांत अंतोनीच्या लागीं सायबा सांत अंतोन सांडलेली आमची भलायकी आमकां परतून दी गोंयाकूच न्हय इंडियेकूच न्हय आख्ख्या संवसाराक फकत आमच्याच रिलिजनाक न्हय सगळे रिलिजनाक दुनिया तूं माग दुनिया देवा कडेन आनी हेंच आमचें मागणें आयचे दीस जावं दी आनी हांव आतां तुमकां ताची मुर्तीचो आशिर्वाद दितलो बरे भशेन भाव भयणो तुमी आयज वांटो घेतलो हांव सकाळीं करूंक सोदतालो मीस पूण कांय प्रश्नांक लागून हांवें आतां सांगेचें दवरलां हें मीस कित्याक सदांच सांगेचें हें मीस जातालें फेस्ता दिसा आनी आमची म्हजे बरोबर मेस्त्री आहा व्हडलो सॅक्रिफायस करून तो आयला खरी भशेन ताकाय दिनवासता सांत अंतोनीन ताचेरय आशिर्वाद घालूंक आनी फॅमिलीकूय राखूंक आनी सांबाळूंक सो तयार जावया आनी आशिर्वाद घेवया हे मुर्तीचो इल्लोसो वेळ ओगी रावन हे भक्ता लागीं मागणें दवर तुजें विस्वास दवर ताचेर जे भाशेन ताणें काजाऱ्याचो प्रश्न सुटावो केलो आनी कितलेच प्रश्न ताणें सुटावे केले 13 मिलाग्री न्हय मिलाग्रीच्यो मिलाग्री ताणें केल्यो आमच्याय गोराब्यान मिलाग करूंक मागात भावार्था कोणाक शिरवीस ना कोणाक भुरगीं ना कोणाक सोयरीक ना कोणाक घरदार ना कोणाचे प्रश्न ना ताचे पांय लागीं दवरात तुमची मागणी ताका सांगात जेजू लागीं माग आमचे बेसवात बापा लागीं माग आमचे बेसवात पवित्र आत्मे लागीं माग आमचे बेसवात खरी भाशेन आमचे भुरग्यां पासून मागुया तरणाट्यां पासून मागुया काजाऱ्यां पासून मागुया मदले पिरायेच्या मागण्या पासून मागुया काजाऱ्यां पासून मागुया जाणट्यां पासून मागुया पिडेस्त आहात जी गरब्यान आहात तांचे पासून देवा ताचे लागीं उलो मारुया हांगा जायतो लोक येतालो त्रेजनाक आनी फेस्ताक आयज येवंक ना कोण जायत्या जाणांनी वाती लायल्यात आनी झेले घाल्यात ते पळयल्यात भायर तांचेरय ताणें बापा लागीं मागून आशिर्वाद मागूंक उलो मारात ताका सर्वेस्फो तुमची सगळ्या सून आनी सर्वप्रदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान गदाडटा देवाची व्हड उपकार